लोकांक तुमचे विशीं आतां म्हणजे तुमचेर विश्वास दवरना आतां लोक, कारण लोकांनी विश्वास दवरलो ते त्रासांत पडल्या. त्या खातीर तुमी जेन्ना भायर सरतले तेन्नाच लोक तुमचेर विश्वास जातले. तुमकां जर खरेंच बाबूश मनसराक आनी ते कोण नाका आसत जाल्यार तुमी भायर सरपाक जाय, बरे पक्षांत तुमी येवपाक जाय आनी मागीर उलोवपाक जाय. ते चार गोश्टी पत्रकारां मुखार मिडिया मुखार येवन लोकांक पिशे करूं नाका, कोणीच करचें न्हय लोकांक पिशे. आनी ह्या फावटी मतदार पिशे जावचे ना. मतदार एक योग्य निर्णय घेतले, कारण फाटल्या काही दिसांत मायनिंग विशय घेया, थंय कितें चल्लां. प्रत्येक फावटी सांगता एका वर्सा मुख्यमंत्री, आतांचो मुख्यमंत्री सांगतालो, पयलींचो मुख्यमंत्री सांगतालो की एका वर्सा भितर आमी मायनिंग चालू करता. आज 4 वर्सां जालीं हो मुख्यमंत्री मायनिंग चालू केलें ना. ह्या टायमार 2 मुख्यमंत्री. त्यानंतर म्हादय इश्यू घेया, ज्या म्हादयचेर 1560 स्क्वेअर किलोमिटर आमी गोंय चकता ते काबार करपा खातीर हे भारतीय जनता पक्ष आनी NDA सरकार मुखार चल्लें आसा.